सगळे गोंयकारांक येवकार खूब दिसांनी एक्चुअली म्हाका दिसता वर्सान परतो एकदा 10 वरांचेर लायव्ह येयल्लो आसा आनी 10 वरांचेर लायव्ह येवपाचें कारणूय तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा, तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ज्या सत्तरीन हेच्या पयलीं आमी जी क्रांती चालू केल्ली, जे सत्तरी आजून पर्यंत गुलामगिरीन जगता, जी सत्तरी आजून मेरेन एका हुकुमशाही फॅमिलीच्या अंडर जगता, ती सत्तरी गुलामगिरी मुक्तही करपाची प्रतिज्ञा आमी घेतलेली, शपथ आमी घेतलेली. इलेक्शनाच्या पयलीं जे आमी हांगा काम केल्लें, गांवागांवांत घराघरांत वचून जी क्रांती केल्ली, तेचो आशिर्वाद आमकां सत्तरीच्या लोकांनी दिलो. दोनूय मतदारसंघ वाळपय आनी पर्ये हे मेळोन ऑलमोस्ट 10,000 मतां आर्जीक एक नवीन पार्टी जावन एक विश्वास लोकांनी आमचेर दाखयलो. आनी तेच कारणाक लागून म्हाका दिसलें की आयज परते एकदा 10 वरांचेर लायव्ह करपाचें, परते एकदा 10 वरांचेर येवन जेंकां सपनान पासून 10 वरां दिसता, जेंकां एसेंब्लीन पासून 10 वरां दिसता, तेंकां परते एकदा जागे करपाचे, तेंकां परते एकदा जी रियलिटी आसा आमची ती दाखोवची, तेंकां परते एकदा लोकांचे प्रश्न कितें आसा, लोकांचे विशय कितें आसा, लोकांची हालत कशी जाला हे दोळ्या फुड्यान हाडचें. आनी 10 वरांचेर येवन आमच्या गोंयकारांक दाखोवचें की ह्या डबल इंजीन सरकारान, नाजाल्यार ह्या बीजेपीन, नाजाल्यार ह्या राणे फॅमिलीन सत्तरीच्या लोकांची कितें हालत केल्या. आता 2-3 दीस पयलीं सगळ्या लोकांनी पयले एक व्हडलो इव्हेंट जालो, बर्थडे सेलिब्रेशन जालें. प्रताप सिंग राणे हो गोंयचो एक सीएम, हेची गोंयांतले सगळ्यात व्हडले तेच्या वाडदिसाचे, तेच्या बर्थडेचे सेलिब्रेशन जालें. व्हडलो ग्राउंड बूक केलो, बॉलिवूड एक्टर्स एक्ट्रेसीस हाडले आनी आपले शक्ती प्रदर्शन केलें. हो जो विश्वजीत राणे आसा, हो विश्वजीत राणे ह्या मॉडर्न वर्ल्डान 2023 ह्या सालान, नाजाल्यार ह्या टायमार, ज्या टायमार पोर्तुगीज ना, राजा ना, त्या टायमार तो राजा जावपाक सोदता, हुकुमशाह जावपाक, एक आपूण डिक्टेटर जावपाक सोदता, लोकांचेर दबाव घालपाक तो सोदता. आनी हेच करता आसतना लोकांची जी पिळवणूक जाता, लोकांची जी हालत जाता, ती लोकांक भायर काडपाक सद्या साधन सुद्धा ना, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आता हो जो बर्थडे तेणी केलो, ह्या बर्थडेक सगळ्यांक खबर आसा आता ह्या बर्थडेक गर्दी कशी हाडली. गांवांनी चर्चा चलता की आता हांव 2-3 दीस सत्तरीनूच आसा, जाल्यार गांवांनी चर्चा चलता की बशीन चडपाक 500 रुपया आसले आनी थंय गेल्या उपरांत नियाजाची बिर्याणी काय पुलाव, फ्रुटीचे एक पॅकेट, बिस्किटचे एक पॅकेट आनी कसले तरी चण्याचे कितें तरी कसले तें एक पॅकेट, चकना आनी कितें तरी पिकल, लोणच्याचे एक धाकटे पॅकेट, हे सगळें लोकांक मेळ्ळें. गांवागांवांच्यान बसी दवरलेले आनी अशें आयकपाक येता की हे सगळे काम करपाक
ह्या फावटी पंच सरपंच न्हू तर बालवाडीच्या बाईंक यूज केले. आता गांवांत हीच चर्चा चल्ल्या की प्रत्येक जाण सांगता की बालवाडीची बाई येवन आमकां हांगा आपयताली बर्थडेक. बालवाडीची बाई सगळी तयारी करताली आनी बालवाडीची बाई जर येना जाल्यार 4-4 फावटी मारून तुका इन्वायट करताली, तुका येवपाक फोर्स करताली. जे बालवाडींच्या बाईंचो पगार 8-8.5 आसा, जेंचो पगार वाडोवपाक ह्या सरकाराक जावना, ज्या बालवाडीच्या बाईंचे हेल्परांचे भविष्य सांबाळपाक ह्या वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे गेली 10 वर्सां तेका जामना. आयज तेच बालवाडीचे बाई बाबडे भियोन दबावा सकयल रावन प्रेशराचेर येवन तेच लोकांच्या दारादाराचेर भोवले म्हणून गांवांत लोक सांगतात. आनी शॉकिंग गजाल म्हटल्यार जेन्ना आमी गांवांत गेले तेन्ना लोकांनी आमकां सांगले की आतां जे कितें डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय बर्थडेक लागून येवपाक लागून जे मानधन आहा जे लोकांक दवरला तें मानधन बालवाडीची बाईक वाडटा म्हणून. आता ही गर्दी जाता कशी आनी गर्दी करता कशी? सिंपल कॅल्क्युलेशन आहा. विश्वजीत राणे हो वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचो मिनिस्टर म्हटल्यार त्याच्या अंडर सगळी महिला मंडळ त्याच्या अंडर येता. आता भानगड अशी जाता प्रत्येक गांवांत महिला मंडळाचे ग्रुप आसात. त्या महिला मंडळाच्या ग्रुपांनी सपोज 15-20 बायलां आहा आनी तेतुली जर 4-5 जाणां येवपाक सोदिना जाल्यार अशी न्यूज तांकां कोण तरी एजंट येता तेंचो, तो मागीर कोणूय आसूं. आतां खंय बालवाडीच्या बाईंक ते कार्य दिल्ले, तेच्या पयलीं पंच सरपंच थोडे आसताले नाल्यार आनी कोण तेंचे कार्यकर्ते आसताले. ते सांगता की जर तुमच्या भितरली एकटी सुद्धा बायल जर महिला मंडळांतली त्या इव्हेंटाक येवंक ना जाल्यार तुमकां गोवा गव्हर्मेंटाचे फंड जे येता ते येवचे ना. हे जेन्ना मेसेज पावता तेन्ना 20 जाणांच्या बायलांच्या ग्रुपान जेन्ना 4 जाणां बायलां येवपाक सोदिना ना 10 जाणां बायलां येवपाक सोदिना तेन्ना बाकीची बायलां आसा ती तेंचेर प्रेशर घालता की तुमकां लागून आमचे पयशे येवपाचे ना, तुमकां लागून आमचो ग्रूप फाटीं उरतलो आनी अशें सांगून बायलां भितर झगडे पेट्टा आनी ह्याय फावटी ते पेटलेले. आतां ते झगड्यो नाका म्हणून ती बायलां बाबडी बडो पाट म्हणून थंय वचून ती बसतात. आतां कालूच तुमकां खबर आसा इव्हेंट सोंपच्या पयलीं सगळीं जाणां घरा चलपाक लागलेली. जशे काँग्रेसच्या मिटिंगेक लोक चलपाक लागलेले खाली जाल्ले लोहिया मैदान तशे हांगाय लोक चलपाक लागलेले. आता ह्या फावट आनी एक मजेशीर गजाल जाली. आनी एक गजाल गांवांत बायलांच्या घरांनी वचून जी सांगली आनी तेका लागून लोक थंय मोठ्या आशेन गेल्ले ती म्हटल्यार लोकांक सांगलेले की प्रताप सिंग राणेच्या बर्थडेच्या दिसा 70च्या जमनीच्या बद्दल व्हडले कितें तरी एक घोषणा जातली म्हणून. ज्या 70रीन अजून पर्यंत लोक जमनीच्या मालकी हक्काक लागून झगडटा, लँड रायट्साक लागून झगडटा, सो तांकां सांगले की तुमच्या जमनीच्या बद्दल कितें तरी बर्थडे दीस तुमकां बर्थडेचे रिटर्न गिफ्ट म्हणून कितें तरी घोषणा जातली म्हणून लोकांक सांगले. आनी लोकांक दिसलें 70च्या लोकांक दिसलें की कितें तरी आमचे जे इतली वर्सां 62 वर्सां जाली आतां मुक्त जावन आमी जी गुलामगिरीन जगता, आमचे जे जमनी अजून मेरेन नांवार ना, आमची शेतां भाटां कुळागरां जी आमच्या काजीची मळे हा दोंगर हा ते अजून मेरेन आमच्या नांवार ना, ते खंय तरी नांवार जातले. ती मागीर मोकाशांतली घरां जावं ना, आलवारांतली जावं ना जाल्यार गव्हर्मेंट लँडांतली नाल्यार फॉरेस्टांतली जावं, ही सगळी आपल्या नांवार जातली
काय अशें लोकांक दिसले आनी लोक थंय बर्थडेक गेले. आता हे सगळे गजाली आमी जेन्ना वयता, हे सगळे गांवांत आमी आतां भोंवता 2-3 दीस जाल्यार आमकां सगळी कडेन हेच गजाली आयकपाक येता. अशेय गजाली आयकपाक येता की कोणाक जे मानधन मेळपाक जाय आसले ते मेळोंक ना अजून पर्यंत. सो गांवांत बोवाळूय चल्ला की तुका मेळ्ळे गे, म्हाका मेळ्ळे गे, तुका मेळोंक ना गे, म्हाका मेळोंक ना गे, कोणाक मेळ्ळे, कितें मेळ्ळे, आनी थंय सद्या कन्फ्युजनूच जाल्लें आहा. कोणाक मेळ्ळे, कोणाक मेळोंक ना, कोणाक बसीन चडटाना मेळ्ळे, कोणाक बसीन देंवताना मेळ्ळे, कोणाक घरा पावोन मेळ्ळे, कोणाक अजून 2 दीस जाले, 3 दीस जाले तरी मेळोंक ना. आनी हें सगळें चल्लां. आनी आमकांय दिसलेलें की ह्या बर्थडे दीस, प्रताप सिंग राणाच्या बर्थडे सेलिब्रेशनाच्या दीस हजारांनी लोक थंयसर जे जमयल्ले 70चे न्हू तर घाटा वयल्यानूय लोक हाडलेले, महाराष्ट्रांतल्यानूय लोक हाडलेले, वयल्या घाटांतल्यानूय लोक हाडलेले गर्दी दाखोवपाक. थंयच्यानूय बसी येयल्ले. अशें धरूं नाका की फक्त 70रीतलेच येयल्ले म्हणून. गोंया भायलेय लोक हांगा ते बर्थडे सेलिब्रेशनाक तो पुलाव खावपाक आनी मानधन व्हरपाक आपले येयल्ले. आता हो बर्थडे सेलिब्रेट जालो. आमकांय दिसलेलें की खंय ना खंय तरी ह्या फावटी तरी आपल्या जीवनातले 50 वर्साचे राजकारण करून प्रताप सिंग राणे खंय ना खंय तरी 70च्या लोकांक त्यांचो जमनीचो हक्क दितलो म्हणून आमकां तरी दिसलेलें. कितें आसता, केन्नाय मनीस जाणटो जाता तेन्ना ताका दिसता की आपल्या हातीन ही चूक घडल्या. सो ती जीवनाच्या लास्ट फेसीचेर खंय ना खंय तरी ती करेक्ट करपाची, ती चूक आसा ती सुधारपाची. आनी जी एदी व्हडली चूक तेणी केल्ली आहा, जी लोकांक जमनीचे हक्क दिवंक ना, ते मेळटले आनी दितलो म्हणून आमकां दिसलें. पूण तशें कांयच जावंक ना. अजूनय लोकांचे जमनी गव्हर्नमेंटात कडेन आसा. अजूनय मोगाशाच्या अंडरूच आसा. अजूनय आल्वारा लँडाचो प्रॉब्लेम आसा. अजूनय फॉरेस्टाची तलवार लोकांच्या तकलेचेर आसा. जाल्यार ह्या बर्थडेक वचोन ते मानधन घेवन, ते नियाजाची बिर्याणी खावन, नाल्यार पुलाव खावन, ती बिस्किटीची पॅकेटां आनी फ्रुटी घेवन आनी हेमा मालिनीचो डान्स पळोवन लोकांक साध्य कितें जालें हो प्रश्न चिन्ह सद्या सगळ्यांक पडला. साध्य कितें जालें? बर्थडे वचोन टाळयो मारून, तेंची भाशणां आयकोन, तेंचे सत्कार पळोवन जमनी अजून मेरेन लोकांच्या नांवार जाल्ले ना. अजूनय फॉरेस्टाचो लोकांक त्रास. अजूनय लोकांक जर घर बांदतले जाल्यार हेच्या पांया पड, तेच्या पांया पड. सो हे सगळे त्रास अजूनय लोकांच्या जिवनान तशेंच आसा. बर्थडे व्हडलो जालो, ग्रँड जालो, सगळे जाले. मानधन जे मेळोंक ना ते मानधन केन्ना ना केन्ना तरी पावयतले. पूण एक आमी सांगपाक सोदता, ह्या माध्यमांच्यान एक सांगपाक सोदता की जर ही न्यूज खरी आसा, बालवाडीच्या बाईंनी जर हें काम केलां, बर्थडेक इन्वायट करपाचें ना जाल्यार ते मानधन वाडपाचें जर काम केलां, लोकांगेर वचोन लोकांक फोर्सान हाडपाचें जर काम केलां, ह्या बालवाडीच्या बाईंक सांगपाक सोदता, 70च्या ह्या दोनाय मतदारसंघान आमचे 10,000 मतदार आसात. ह्या फावटी आमी ओगी रावले म्हणून फुडले फावटी ओगी रावतले अशें धरूं नाका. फाल्यां जर कोणें तुमचो व्हिडिओ काडलो तांकां आपयताना ना जाल्यार मानधन दिताना जर तुमचो व्हिडिओ येयलो, व्हिडिओ आवट जालो, तुमी लोकांक फोर्स करताना, लोकांक इन्विटेशन करताना ना लोकांक मानधन दिताना, जाल्यार फाल्यां तुमची नोकरी कोण वाचोवपाक शकना. सो तुमकां सगळ्यांक बालवाडीच्या बाईक स्पेशली रिक्वेस्ट करता की जर तुमी हें केलां जाल्यार करपाचें बंद करा. कित्याक ह्या फुडें आमी आमच्या भुरग्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा, कोणूय जावं ती. कित्याक आमकांय खबर आसा तुमी दबावा सकयल काम करता, प्रेशरान काम करता, जर करता जाल्यार. आनी जर ते परत रिपीट जर जाता जाल्यार व्हिडिओ आवट जातली. कित्याक तुमचे त्रास आसा हें आमकां खबर आसा, तुमकांय पोट आसा हें खबर आसा. बट हेचो मिनींग हें न्हू
की टॅक्स पेयराचो पैसो घेवन टॅक्स पेयराचो पगार घेवन कोणा एका हुकुमशाही लिडराक काम करपाचें नाजाल्यार त्यांच्या मिटिंगेक गर्दी हाडपाक काम करपाचें हो तुमची ड्युटी न्हू आनी ती आसपाकूय जायना. आतां हो बर्थडे जालो तेन्ना व्हडली भाशणां जाली. प्रताप सिंग राणे असो प्रताप सिंग राणेन हे केले ते केले. कितली वर्सां 6 फावटी चीफ मिनिस्टराची शपथ घेतली. 16 वर्सां चीफ मिनिस्टर रावलो. जाल्यार एक प्रश्न आमकां पडटा, एक प्रश्न सगळ्या लोकांक पडटा तो म्हटल्यार जेन्ना प्रताप सिंग राणे MLA जालो 1972 मिनिस्टर जालो तेन्ना तो तेच्या कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्ट्री आसली आनी 1972 1972 लँड सर्वे जालो. गोंयभर सर्वे जालो. तसोच ह्या 70चोय सर्वे जालो, जाग्यांचो सर्वे जालो. हे जेन्ना सर्वे जाले तेन्ना प्रताप सिंग राणे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. प्रताप सिंग राणे जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेन्ना 70चे जे जागे आसा हे मोकाशे तशेच उरले. लोकांचे गांव फॉरेस्टान पावले. लोकांची देवळां फॉरेस्टान लायली. लोकांची घरां फॉरेस्टान लायली. लोकांचे उत्पन्न फॉरेस्टान लायले. 70चे कितलेशेच जागे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाच्या अंडर लायले आनी लोकांक आमच्या जे लोकांनी हे गांव वसयल्ले, ज्या लोकांनी ह्या गांवान आपले जीवन काढले, गांव हे घडयले, ज्यांच्या पुर्वजांनी कितलेशेच पुर्वज, त्या लोकांक एन्क्रोचर्स केले. म्हणजे त्या लोकांनी गव्हर्नमेंट जाग्याचेर बळजबरी कब्जा केला म्हणून तांकां एन्क्रोचर म्हणून लायले. जाल्यार हो प्रताप सिंग राणे 70चो भाग्यकर्ता कसो जावपाक शकता? ज्या वेळाचेर 1972 हो प्रताप सिंग राणे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेन्ना त्याच्याकडे फूल हातीन आसले की 70च्या लोकांक त्यांचे जमिनीचे हक्क दिवपाचे, सर्वे नंबराचेर त्यांचे नाव घालपाचे, गव्हर्नमेंट लँड आसा ती काडपाची, तांकां एन्क्रोचर आहा ते काडपाचे, तांकां ऑक्युपंट करपाचे. फॉरेस्टाचे जे नाटक केला ते फॉरेस्टाच्या भितर तांकां जे घातला ते गांव वगळपाचे, तांकां त्यांचे रायट्स दिवपाचे, हे सगळें काम प्रताप सिंग राणेचे तेन्ना आसले, त्याच्या हातीन आसले. पूण ह्या प्रताप सिंग राणेन जाणून बुजून, आमी म्हणटा जाणून बुजून, आपल्या हातीन सगळे आसताना हे सगळे षडयंत्र 70च्या लोकांक लागून लोकांकडे केले आनी 70च्या लोकांक गुलामगिरीन धुकल्ले. सगळे गोंय मुक्त जाले पूण 70 तालुका मुक्त करपाक ह्या प्रताप सिंग राणेन दिवंक ना. मागीर तो फॉरेस्ट मिनिस्टर जालो नेक्स्ट टाइम, पूण तरी पूण लोकांक आपले फॉरेस्ट रायट्स मेळोंक ना. येदे व्हडले कारांजोळचे देऊळ, येदो व्हडलो उत्सव जाता चोरांचो थंय, ते देऊळ फॉरेस्टान लागले. गांवाचे गांव फॉरेस्टान लागले. आलवार जमनीचे जे रायट्स लोकांक मेळपाक जाय आसले ते रायट्स अजून पर्यंत मेळोंक ना. आनी आतां ते प्रताप सिंग राण्याचो जो सक्सेसर आसा MLA दिव्या राणे, ते दीस सांगता की आमी मोका सालवार लँडाच्या कितें रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन उलयला आनी ते जातले बेगीन म्हणून. आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणटा कितें काय कोणाचो प्रॉब्लमूच ना म्हणून. जे प्रताप सिंग राणेन केल्ले तेच आतां दिव्या राणे करता. लोकांक फक्त गुलामगिरीन धुकलता, लोकांक फक्त हे फटयतात. आता 50 वर्षाच्या वयर ही राणे फॅमिली रूल करता, राज्य करता, निवडून येता
पूण ह्या 50 वर्सां जावन अजून पर्यंत तांकां 70च्या भूमिपुत्रांक 70च्या लोकांक जमनीचो रायट म्हणटा तो मेळना, जमनीचो हक्क म्हणटा तो मेळना. मेळटा कितें? 500 रुपयाचे पाकीट, नियाजाचो पुलाव, बिस्किटीचे पॅकेट, लोणच्याचो पावच आणि एक फ्रुटी. आणि हळदी कुंकवाक गेले एक साडी आणि एक परात. आमचो प्रश्न होच आसा की जेन्ना 1972 जेन्ना प्रताप सिंग राणे मिनिस्टर आसलो, जेन्ना तो मागीर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो, तरी पूण त्याच्याकडे जो 6 टाइम चीफ मिनिस्टर आसलो त्याच्याकडे जेन्ना काँग्रेसचो सरकार आसलो आणि आता त्याचो चेडो विश्वजीत राणे हो बीजेपी सरकारान आसा, जाल्यार 70च्या जमनीचो विषय असेंब्लीन कित्याक आवाज जायना? 70च्या जमनीच्या विशयाचेर सोल्युशन कित्याक येना? 70च्या लोकांचो आवाज, 70च्या लोकांचे प्रश्न असेंब्लीन कित्याक घुमना? 70च्या लोकांनी फक्त 500 रुपयाची पॅकेटां घेवन, फ्रुटी घेवन, बिर्याणी खावन आणि पुलाव खावनूच जीवन काडपाचें काय? हीच बायलां जी बायलां आयज थंयसर लोकांक तुमी हेल्ल्यात, लोकांक जेंकां थंय व्हरोन बसयल्यात प्रोग्रामाक, हीच बायलां उदकाक लागून त्रास काडटा. फूल 70 तूं साळेली चल, लोकांची जी हालत आसा उदकाक लागून, लोक वळवळटात, लिटरली रडटात लोक उदकाक लागून, एका एका थेंबाक लागून. कितलेशे गांव आसा, पिसुल्ले वच थंय देऊळ वाडा आसा, पाणशे आसा, शिंगणे आसा, अजून पर्यंत टँकराचेर डिपेंड आसा. भिरोंडा वच थंय वांते आसा, गांवकार वाडा आसा, उदकाचो सप्लाय सारको ना. टँकर येता येत काय म्हणून वाट पळयता. मावशी वच थंय धाबे आसा, झरमे आसा, मागीर पर्या वच होलवाडा, थंय सावंतवाडा, मागीर होंडा ओवाळे आहा, मागीर सावड्डे बंदीरवाडा आसा. अशे कितलेशेच गांवां, कितलेशेच वाडे 70 ना. थोडेच तुमकां नांव वाचून दाखयला. ज्या जाग्याचेर आमी वचून स्वता पळयला, ज्या जाग्यांचेर बेरला भायर आसता, ज्या जाग्याचेर अजून पर्यंत लोक टँकराची देवाची कशी वाट पळयता, ज्या जाग्याचेर चवथीक सुद्दां लोकांक उदक नासता, त्याच बायलांक जेंकां पळसुले घेवन तुमी किलोमिटर भर चलयतात, रात दीस जागी दवरतात, रातच्या 2, 3, 4, 5 उदक तुमी धाडटात, दिसाक 1 वर उदक धाडटात, तांकां कामाक सुद्दां वचपाक मेळना. त्याच बायलांक व्हरोन तुमी थंयसर तुमच्या बर्थडे सेलिब्रेशनाक करतात आनी हेमा मालिनीचो डान्स पळोवपाक लायतात. आतां हें उदक भरपाक हेमा मालिनी येतली काय? हो एक आनी एक प्रश्न. लोकांक ही जी बायलां थंय वचून डान्स पळोवपाक तांकां येयल्ली पळय आनी गेल्ली, तांकां विचारपाक सोदता की तुमच्या घरान जे उदक ना ते उदक भरपाक, पळसुले व्हरोन ते बेरला भरपाक, तो टँकराक रावपाक आनी थंयच्यान घरा कडेन उदक व्हरपाक हेमा मालिनी येतली काय? काय आमदार येतली? दिव्या राणी येतली? कोण येतली? तुम्ही तुमचे राजकारण करता. तुमच्या मिटिंगेक लोकांक कशें हाडपाक जाय, कशें दबाव आख्या पूर्ण 70क खबर आहा. आयज व्हिडिओ इतल्याक लागून आनी एक काडलें रिजन की प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय की हांगा कसलें राजकारण चल्लां तें. लोकांक घरां नांवार ना, जमीन नांवार ना, लोकांक नोकऱ्यो ना. जे सेक्युरिटी गार्डांक नोकऱ्यो लायला तांकां वर्साक 400 रुपया तुमचे पगार वाड जाता, तांकां चोडवां सुद्दां कोण दिना, बँकेन लोन सुद्दां कोण दिना, तो कोण भाड्याक सुद्दां रावपाक शकना, तो जगपाक सुद्दां सारको शकना. त्या लोकांची, त्या सेक्युरिटी गार्डांची, त्या कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाची अशी हालत ह्या विश्वजीत राणेन आनी त्याच्या बापायन केल्ली आसा. 70च्या लोकांक अशे लाचार आनी गुलाम करून दवरलेले आसा, ते दबावा सकयल दवरलेले आहा. बरे नोकरी दिवपाक तेच्या कडेन जायना. सेक्युरिटी गार्ड जा, फॉरेस्टान राव, कॉन्ट्रॅक्टाचेर राव, असले न्हू.
त्या भुरग्यांचे जीवन कशें चलता काय, तेंची लग्न जातली काय, तो लग्न जाल्या उपरांत तेका घर बांदपाक एक रूम बांदपाक तेका जागो आसतलो काय ना, तो रूम बांदपाक तेका घर बांदपाक मेळटले काय ना, परमिशन मेळटले काय ना, हो विचार केन्ना प्रताप सिंग राणेन आनी विश्वजीत राणेन आनी दिव्या राणेन केला? 15,000ची नोकरी घेवन ते भुरगे 70च्या भायर जागो घेवपाक शकता, 70रीनूच जागो परचेस करून घर बांदपाक शकता? आन्सर दिया. त्या तिगांनी आन्सर दिवपाक जाय. प्रताप सिंग राणे, विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे तुम्ही आन्सर दिवपाक जाय. 15,000ची जी नोकरी तुम्ही दितात त्या 15,000ची नोकरेक तांकां हांगाल्यान झक मारीत पणजे वचोंक जाय, थंयसर गाडी करून 3,000 म्हयन्याक वचोंक जाय, फोनाचे बिल, फॅमिलीचो खर्च आनी कसले इन्स्टॉलमेंट, तांकां जगपाक कितें उरता तरी? तांकां लाचार आनी गुलाम करून तुम्ही दवरले. ते कोणाचे फेसबुक पोस्ट सुद्धा लायक मारतात, तेंचे ट्रान्सफरही करतात, एक्सप्लॉयटेशन तेंचे करतात, धमकोवन तांकां दवरतात, हॅरेसमेंट त्या भुरग्यांचे करतात. आनी तुम्ही सांगता आमी 70ची उदरगत करता, 70चे डेव्हलपमेंट करता, 70 म्हाज्या रक्तान आसा. 70 जर रक्तान आसली तुमचे जाल्यार तुम्ही 70च्या लोकांक लँड रायट्स अजून पर्यंत कित्याक दिवंक ना? त्या वाघेरी डोंगराचेर हात कित्याक घातलो? मिळावणीच्या लोकांक पुलिसांक धरून माड्डोवन चिड्डून कित्याक उडयले? 90 दीस रस्त्याचेर बसपाक कित्याक लायले? आज जर आम्ही 70रीन गेले, 70रीन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो ना सर, गांवांनी बसी म्हणटा ते दिसना, कितल्याशाच गांवांनी नेटवर्क ना, मोबाईल नेटवर्क ना, अजून पर्यंत मोबाईल नेटवर्क ना, हेल्थ केअर फॅसिलिटी ना सारखी. वाळपय हॉस्पिटलान गेल्यार वाळपयच्यान डायरेक्ट तुका धाडटा आजिलोच्यान तू बांबोळे त्या म्हणसर तुजी तिकेट. हॉस्पिटलान गेल्लो वखदां भायली घेवची पडटा. जे लोक हांगा काजू रोयतात, आपले काजूंचेर आपले जीवन लोकांनी काडला, त्या लोकांक काजूआचे उत्पन्न करपाक ना जाल्यार शेती करपाक त्या लोकांक अजून पर्यंत सबसिडी मेळना. कित्याक त्या लोकांचे जमनी नांवार ना. शेतकार आसात पूण सबसिडी ना. जाल्यार हो जो प्रताप सिंग राणे स्वताक असेंब्लीन आमी तरी आयकला तेन्ना हांव एक शेतकार म्हणून जो भाशण करतालो, आपूण शेतकार म्हणून मिरयतालो, जाल्यार 70च्या शेतकाऱ्यांक जेंकां सबसिडी मेळना, जमीन नांवार ना म्हणून तेंचो विशय तुवें असेंब्लीन कित्याक मांडूंक ना? आनी जेन्ना तूं रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो, चीफ मिनिस्टर आसलो, ह्या 50 वर्सांक 70च्या जमनीचो विशय तुवें सॉल्व कित्याक करूंक ना? कित्याक लोकांक रायट दिवंक ना? फक्त लोकांक लाचार करप, दबाव सकयल दवरप, हुकुमशाही करप, दबंगगिरी करप, दादागिरी करप आणि आपले राजकारण करप. आज वाळपय मतदारसंघात 8,000 मायग्रंट वोटिंग यांनी केली आसा. पर्या मतदारसंघात 3,500 ते 4,000 मायग्रंट वोटिंग ह्या विश्वजीत राणेन करून दवरला. तांकां प्रोटेक्ट करता. कोमुदाचे सगळे जागे काढले आणि तुम्ही घाटयांक काढून दिल्ले आहा. तांकां थंयसर हो विश्वजीत राणे प्रोटेक्शन दिता, तांकां वोटिंग कार्ड दिता, तांकां सबसिडी दिता, सगळे तांकां दिता. आणि आमचे 70चे बाबडे भूमिपुत्र जे खरे गोंयकार तेंचे जमनी नांवार ना. आज म्युनिसिपालिटी काढल्यान सगळी भायल्यांच्या हातीन काढून दिला. वाळपय जी सिटी आसा, हो टाउन आसा, हो काढला आणि सगळो भायल्यांच्या हातीन दिला. भितर कसले ऍक्टिव्हिटी चलता? PFIचे चलता आणि कसले चलता? बांगलादेशी रावता, रोहिंग्याज रावता, कोण रावता कोणाक खबर ना. मोदीच्या लिडरशिपी सकयल, विजनरी मोदीच्या अंडर विश्वजीत राणे बीजेपीन आसा आणि त्याचे गुणगान करता, जाल्यार माझो प्रश्न विश्वजीत राणेक इतलोच आसा की वाळपय मतदारसंघात रोहिंग्या, बांगलादेशी आणि तसले लोक कशे रावतात, तांकां प्रोटेक्शन कोण दिता?
त्यांचे अड्डे कोण करता, त्यांचे बस्ती हांगा वाळपयन कोण बसयता, गांवां त्यांका भितर भितर आता कोण ढुकलता. मावशी गांवांत आता पावपाक लागले. सिटी त्यांच्यानी काबीज केली, आता गांवांनी वचपाक लागले. जाल्यार हेका जिम्मेदार कोण आसा? लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. हो विश्वजीत राणे आयच्या दिसा वाळपय मतदारसंघात 8 ते 8.5 मायग्रंट वोटर्स गाठयांचे वोटिंग घेवन आयज तो इलेक्शन जिखता. हेच्याकडे कापासतात ना गोंयकारांची मतां घेवन जिखपाचे. 8.5 आणि त्यांका सगळे कोमदाद जागे, इल्लीगल धंदे, इल्लीगल वोटिंग कार्ड, ड्युअल वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, सगळे गव्हर्नमेंटाची लाडली लक्ष्मी पासून गृह आधार सगळे स्किमी हो विश्वजीत राणे त्यांना पावयता. आणि आमच्या 70च्या लोकांक एक पाकिट, एक फ्रुटी आणि पुलावाचे पॅकेट जमीन ना नावार करचो. ह्या तिनूय राण्यांचे एकूच हे आसा, तुमकां आमी पाकिटां दितले, तुमकां आमी हळदी कुंकाक साडी दितले, परात दितले, तुम्ही आमच्या मिटिंगेक बसपाचे, तुमच्या दारान आमी बस धाडटले, पूण जमीन तुमच्या नावार आमी करचे ना. तुमच्या भुरग्यांक व्हडले नोकरी आमी दिवपाचे ना. तुमच्या गावात मोबायलाचो नेटवर्क आमी हाडचे ना. तुमच्या गावात बरे हेल्थ फॅसिलिटी आमी दिवचे ना. तुम्ही शेत रोयता, तुम्ही काजू रोयता, तुम्ही आणि कितें रोयता त्याची सबसिडी तुमकां आमी दिवचे ना. तुमच्या तकलेचेर फॉरेस्टाची तलवार कंटिन्युअस आमी अशी वयर दवरतले. तुमच्या आवय बापायन, तुमच्या जाणट्यांनी, आजे आजयेचे जागे पणज्यांनी जी जागो दवरलेलो, जो गांव राखलो, तो गव्हर्नमेंटाच्या भितर घालतले. त्याचे नाव गव्हर्नमेंट लँड आनी तुम्ही एन्क्रोचर म्हणून घालतले. हेच ह्या प्राण्यांनी तिगायनी केल्ले आसा. अजून पर्यंत तेच केल्ले आसा आणि तेच हे करता. जर विश्वजीत राणेंक जर कापासतात आसा, दिव्या राणेंक जर कापासतात आसा, 2 तारखेच्यान असेंब्ली सेशन येता. तुमचोच सरकार आसा, 33 MLA तुमच्याकडे हा, भितरल्यान आनीक आसतले तुमच्याकडे. एक काम करा, 70च्या लोकांचे जमनीचे रायट्स लोकांक एक रेझोल्युशन, एक कायदो करून दिया. इतलेच सांगता. विश्वजीत राणे आणि दिव्या राणे दोग जाणा तुम्ही त्या मतदारसंघातल्या 2 मतदारसंघातल्या असेंब्लीन वचून आसा. मिनिस्टर आसा, एक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनान आहा. तुमच्याकडे इतलेच मागता की तुमच्याकडे जर कापासतात आसा, तुमका जर 70च्या लोकांचे खरेच पडला, 70चे रगत जर तुमचे 70 जर तुमच्या रक्तान आसा, जाल्यार एकूच काम करा, लोकांक असेंब्लीन हो विषय डिस्कस करा, असेंब्लीन कायदो करा आणि 70च्या लोकांचे जमनीचो मालकी हक्क लोकांक सगळे दिया. पोया दिवपाक जाता. विश्वजीत राणे जर इतलोच खरो आसा, जर तेका 70च्या बायलांचे इतलेच पडला, हांव म्हणटा गोंयच्या खंयच्या बायलेक सोड, 70च्याच बायलांक काड आनी जीएमसीतले कॅन्टीन जे तुवें सोडेकसो चलोवपाक दिला, ती सगळी कॅन्टीनां सोडेकसोच्या अंडर आहा ती काड, बायलांक ट्रेन कर आनी 70च्या बायलांक चलोवपाक दी. पोया कापासतात आसा तुमच्याकडे. तुम्ही फुगडे घातले, तुम्ही नाचले, तुम्ही टोर्नामेंट केले, हळदी कुंकू केले, बर्थडे केले, म्हणून लोकांच्या जीवनान लोकांचे जो जमनीचो प्रश्न आसा, मालकी जमनीचो जो हक्क आसा, त्यांचे लँड रायट्स आसा, त्यांचे स्वतःचे जे अस्तित्व आसा, ते प्रश्न सॉल्व जावपाचो ना, तो तुमकां करपाचो ना. हे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. बर्थडेक वचून ताळयो मारले, बिर्याणी खाल्ली आणि फ्रुटी पिली आणि पाकीट घेतले म्हणून तुमचे जीवन बदलपाचे ना, कांयच बदलपाचे ना. आम्ही हे ऐकला 34,000 रुपयाची पॅकेटाय पावल्या म्हणून. विचार करा. लोकांनी हो विचार करपाक जाय की आमकां आयज पाकिटां दिवन आमचे हक्क हे चोरीत आसा. 50 वर्सां जाली असेंब्लीन वचून बसत आसा.
पूण ते येदे व्हडले असेंब्लीन जेन्ना गोंयभरचे प्रश्न येता ते असेंब्लीन 70च्या जमनीचो प्रश्न मांडपाक ह्या राण्यांकडे कापास्ताद जायना, डेरिंग जायना. आनी हेंकां आमी भाग्य करता म्हणटा, हेंकां आमी आमच्या गोंयचे शिल्पकार म्हणटा जेंच्यांनी स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या जाग्यार ते रावला, ज्या जाग्याचेर ते व्हडले जाला त्या जाग्या वयल्यान लोकांक हक्क दिवपाक जेंकां जमना तेंकां प्रगतशील गोंयचे आमी भाग्य विधाता कशें म्हणपाक शकता, शिल्पकार कशें म्हणपाक शकता. 70 कितें कर्नाटकान ना, 70 कितें हितून ना, महाराष्ट्रान ना, गोंयान आसा. जाल्यार 70च्या लोकांकडे हो व्यवहार कित्याक? आमचो हो डायरेक्ट प्रश्न आसा. विश्वजीत राणे इतलेच सांगता, तुका जर दिसात की तुका भिवन आमी रावला, 70रीन येना, ना तुका भिवन आमी आवाज काडिना, नाजाल्यार आमी तुज्या वांगडा बरे रावतले आनी 70रीचे लोकांचे चिंतपाचे सोडटले आनी आमचे जे ध्येय आसा, आमचे जे मिशन आसा 70री गुलामगिरी मुक्त करपाचे, तेच्या पासून आमी पयस वयतले म्हणून, जाल्यार एकूच सांगता, 70री गुलामगिरी मुक्त हे आरजी करतली. कितलोय त्रास जावं आमकां, कितलेय तूं बसी भर, कितलेय बड्डे कर, कितलेय हळदी कुंकू कर, 70च्या लोकांक गुलामगिरी मुक्त आरजी करतली म्हटल्यार करतली. तुज्यान जाता ते कर. आज आमी वाळपय येयला, तुज्या कडेन न्यूज पावली, कालच्यान तुका न्यूज पावता आसतली म्हणून पुलीस धाडटा तूं खबरी काडपाक, धाड, फरक पडना. ज्या मेळावलीच्या लोकांक रस्त्याचेर तुवें हाडले, ज्या मेळावलीच्या लोकांचेर अत्याचार तुवें केले, ज्या मेळावलीच्या लोकांचेर पुलीस यंत्रणा तुवें यूज केली, पुलिसांचे कंप्लेनी घातल्या, आनी त्याच मेळावलीच्या लोकांक जेन्ना कोर्टान केस जाता, जेन्ना तांकां समन येता, तेन्ना तुजो एडवोकेट धाडटा, लज तरी दिसता तुका? इतलो निलाजरो कसो जावपाक शकता रे तूं? ज्या बायलांक थंयसर 90 दीस थंयसर उपाशी रस्त्याचेर काम धंदो सोडून रस्त्याचेर जे बसयले, ज्या बायलांक पुलिसां कडल्यान मार खावचो पडलो, पुलिसांच्या शाखेर पांय दवरून पुलीस तेंच्या गेले, आनी त्या बायलांक तेंचे जेन्ना केस जाता 50 जाणांचेर जेन्ना समन येता, तेन्ना एडवोकेट धाडपाक तुका लज दिसोंक ना? इतलो निलाजरो कसो जावपाक शकता रे तूं? शेमलेस कसो जावपाक शकता इतलो तूं? स्वाभिमान म्हणटा तो तुका नाद विकून खाल्ला तुवें. तूं कोणाच्या पांया कडेन जिडी पिटपी? तुजो सामका फोन करता पळय, तेजो बंद केला तुवें, टीसीबीचो बोवाळ जाला तो. तुका एक सांगता, ह्या फुडें तूं म्हाका फोन कर आनी पळय. असली उतरां भायर येतली न्हू, कोणे तुका 70रीन दिवंक नासतली अजून पर्यंत. तुका जर दिसात 70रीन कोण जल्माक येवंक ना म्हणून तुका चॅलेंज करपाक 18 ते 20 वर्साच्या भुरग्यांनी, आमच्या आरजीच्या भुरग्यांनी आयआयटीचो विषय उगडो करून, आयआयटीचो विषय लोकां फुड्यान मांडून, सुरवात करून आयआयटीच्या विशयान त्या भुरग्यांनी लोकांक घेवन आयआयटी भायर मारली. शाकीर ठोकून सांगपाक शकता, 4 आमचे भुरगे आयआयटी खातीर पयले उबे रावले आनी लास्ट मेरेन उबे रावले आनी अजून पर्यंत केसी घेतलेल्या. कोणे ते नांव म्हणपाचें? कोणूय विश्वजिताच्या पांया कडेन वचो आता, म्हाका फरक पडना, पूण आमचे भुरगे अजून पर्यंत ताट तशेच आहात, ताट रावतले. आमच्या भुरग्यांक विकतो घेवपाक शकना तूं, आनी कोणाकूय घे, फरक पडना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स 70री गुलामगिरी मुक्त करतली, करपाक येयला, तुका चॅलेंज करपाक येयला परते. गेल्या फावटी 6,500 मतां काडल्या. तुझे सीट सांबाळ, तुझे सीट सांबाळ. जेन्ना हांव 3 दीस आतां परतो जेन्ना भोंवलो, तेन्ना लोकांचे जे मनांतलो राग आयकलो, लोकांची जी कितें म्हणटा ती एक हेल्पलेसनेस, एक पयलीं लोकांक म्हणजे अशे गुलाम जाल्यात लोक, अशे गुलामगिरीन दवरल्यात, इतले लोकांक दबावन दवरल्यात, गोंय मुक्त जालें, तेन्ना दिसलें की ह्या विश्वजीत राण्याक सोडपाचो ना. तुजी दमनगिरी 70च्या लोकां कडेन तूं करता मरे, म्हाज्या कडेन करूं नाका. हांव मनोज परब तुका चॅलेंज करता. तुज्या कडेन कापास्ताद आसा,
मनोज परब वांगडा फायट. ह्या लोकांक हळदी कुंकाक साडी वाटून परादी वाटून तेंचे काय जावपाचें ना ते परादीन लोक आपले घर बांदपाक शकना. तुझ्या बायलेन वाटलेले हळदी कुंकाक वाटलेल्या साडयेन ती बायल थंय आपली न्हाणी करपाक शकना, थंय न्हावपाक शकना साडी बांदून. तुझ्या जिवाक पुराजा समजता रे, पूण तू कितलो भिवकूट आसा, कितलो सकयल्या लेवलाचो आसा पळय हे तुकाय खबर आहा. एक लक्षात दवर, ह्या फावटी ह्या फुडें जेन्ना जेन्ना 10 वरांचेर येतलो तू पळय, तुजे चमचे पळयतले व्हिडिओ पळोवपाकूच जाय. सगळ्याक पावतलोच, शेअर तरी जातलोच. तुका एक एक करून तुजी जी दहशत आहा पळय ती लोकां फुडें हाडटलो. आनी 70च्या लोकांक सांगता, तुम्ही आमच्या वांगडा रावता ना, तुम्ही आमच्या वांगडा भायर सरता ना, आमी ते पळयना. आमकां तुम्ही जे 10,000 मतांचो जो आमकां प्रसाद तुम्ही दिल्यात, जो आशीर्वाद आमकां दिल्यात, ती 10,000 मतां त्या 10,000 लोकांक लागून आमी झगडटले. त्या 10,000 लोकांक लागून आमी 70रीत उभे रावतले. त्या 10,000 लोकांक लागून ही क्रांती आमी 70रीत फुडें व्हरतले. आनी त्या 10,000 लोकांक लागून ह्या विश्वजीत राण्याची न्हीद आमी घालयतले. मागीर 10 चे 20 जावं 30 जावं ते देवाचेर आसा. कोणी गुलामगिरी मुक्त जावपाक जाय, 70री गुलामगिरी मुक्त जावपाक जाय. कित्याक हांगा जो दबाव आसा, हांगा जो सिस्टम आसा तो गोंयांत खंयसरूच ना. आणि हो सिस्टम आता दुसरे MLA यूज करपाक लागला, दुसरे मिनिस्टर यूज करपाक लागला. लोकांचेर प्रेशर हाडप, लोकांचेर दबाव हाडप, लोकांचेर ट्रान्सफरी करप, लोकांचे धंदे बंद करप, लोकांचेर गव्हर्नमेंट मशिनरीचे कंप्लेनी घालप, हे सगळे दुसरे MLA यूज करपाक लागला. सो ह्या विश्वजीत राण्यान जी सुरवात केल्या त्याचो द एंड आरजी करतली. सो आयच्या दिसाक वयता वयता प्रश्न इतलोच, 85 हो कितलो तरी बर्थडे प्रताप सिंग राण्याचो जालो, जो 16 वर्सां चीफ मिनिस्टर आसलो, जो जेन्ना 1972 जेन्ना सर्वे जाल्ली तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो, त्यानंतर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो. जाल्यार 70रीचे जागे फॉरेस्टान प्रताप सिंग राण्यान कशे घातले, 70रीचे जागे गव्हर्नमेंट लँड म्हणून कशे लायले, 70रीच्या लोकांक एन्क्रोचर म्हणून कशे लायले, 70रीचे मोकाचे कशे फ्री करूंक ना, 70रीच्या आलवारे लँडाचो विषय कसो मोकळो ह्या प्रताप सिंग राण्यान 16 वर्सां चीफ मिनिस्टर आसतना कसो करूंक ना. आनी ह्या विश्वजीत राण्यान आता 15 वर्सां 3 टर्म जाता, 4थो टर्म आसा, आता मिनिस्टर आसा. जाल्यार अजून पर्यंत तेणी बायल आनी गोवान असेंब्लीन हो विषय 2 वर्सां जाली आता बायल आसा, जाल्यार तेणी हो प्रश्न असेंब्लीन कित्याक मांडूंक ना, तेंच्यांनी उत्तर दिवचें. कळपाक जाय, सगळ्या लोकांक आन्सर जाय. देवळां जर तुम्ही फॉरेस्टान घातलात, देवळां आनी गांव जर तुम्ही फॉरेस्टान घातलात, आनी लोकांक जर भिवन तुम्ही दवरतात, आनी लोकांक भिवन जर तुम्ही दवरला, जाल्यार तेचो अंत जातलोच. अधर्म एक टायमा पर्यंत टिकता आनी मागीर धर्म स्थापीत जाता. तुजो अधर्म आसा, तुजी जी कर्म आसा ती एंड जातली, ती एंड आरजी करतली. आनी ह्याच 70री, ही 70री आसा ती गुलामगिरी मुक्त जातली. 70रीचे लोक परत एकदा श्वास घेवपाक लागतले. 70रीचे लोक भियान आसतना घरांतल्यान भायर सरपाक लागतले. 70रीचे लोक भियान आसतना उलोवपाक लागतले. 70रीचे लोक भियान आसतना जगपाक लागतले, आरजी करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं, देव बरी रात दिवं. गुड नायट, उजो.